मटक्या खातीर नेमिल्ले एसआयटीचे काम फुडेंच सरना. पुलिसांक खंय एसआयटीचें मुखेलपण करपाक रिटायर्ड हायकोर्ट जुईज मेळना. एसआयटीचेर सातत्यान लक्ष दवरूंक जाय म्हूण याचिकादार काशीनाथ शेटयेन सोमारा हायकोर्टाक सांगलें. हायकोर्टानूच एसआयटीचेर लक्ष दवरचें म्हूण ताणें आर्ग्युमेंट घालो. एसआयटीचेर मुखेली म्हूण निवृत्त हायकोर्ट जुईज नेमपाक सरकाराक खंय जमना. निमाणें हायकोर्टानूच एसआयटीचेर लक्ष दवरपाचें थारायलें. एसआयटीन प्रत्येक फावट तपासाचो रिपोर्ट डीजीपीक दिवपाचो आनी डीजीपीन ताचेर रिमार्क घालून हायकोर्टा कडेन धाडचो म्हूण निर्देश दिल्यात. फुडलो रिपोर्ट 12 एप्रिलाक दिवचो म्हूण हायकोर्टान सांगलां. मटका एसआयटीचेर बोसेट सिल्वाचे अध्यक्षतेखाला पीआय कृष्णा सिनारी आनी 2 पोलीस कॉन्स्टेबल आसात. मडक्याची ती मॅटर आमची हियरिंगाक आयिल्ली फॉर कोणाक मॉनिटरींग दिवपाचें तें तांणी सांगलें एजीन सांगलें की मॉनिटरींग शूड बी गिवन टू डीजीपी मुक्तेश चंदर म्हणून. बट आय ऑब्जेक्टेड टू दॅट आनी आमी एक इन्वेस्टिगेशन चालू केला. खंयच्या तरी पुलीस ऑफिसरान एक हायेस्ट सुपिरियर टॉप मोस्ट सुपिरियर ऑफिसराक एक एर्टिगा कार दिल्या दिल्लीन. सो वी आर इन्वेस्टिगेटींग ऑन दॅट आनी आमी त्या लागून आमी ऑब्जेक्ट केलें आनी आतां ते IGP जसपाल सिंगा कडेन ते मॅटर वचपा जाय. मागीर ताणें रिपोर्ट दिवपा जाय तो आनी ताणें मागीर हाका दिवंक जाय कोणाक IGPक DGPक मिस्टर मुकेश चंदर एंड दे वील गिव इट टू द ऑनरेबल हायकोर्ट एंड हायकोर्ट वील टेक एक्शन ऑन दॅट. म्हणून ती मॅटर आतां 12 एप्रिलाक दवरल्या. पूण वॉट वी से इज दॅट ताणें पळय ट्राफिकाचे जशे ॲप्स केल्या ते लोकांक सगळ्यांक फायदा तशें मडक्याचे ॲप्स कित्याक करना. हेंचीच बोल्सां भरपाची. मडक्याचे ॲप्स केले कळटलें न्ही कोण कोण मडको घेता आनी खंयच्या खंयच्या पुलीस ऑफिसराक हप्ते वता ते. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.